गोवा डेअरीन पशुखाद्याचेर वाडयल्ले 2.50 रुपया कमी करूं ना आनी उरिल्ल्यो 4 मागण्यो मान्य केल्यो ना तर दूध संस्थाच्या अध्यक्षांसयत वांगडी आनी शेतकऱ्यांनी 7 जून सावन कुट्टी गोवा डेअरीच्या आवारान उपोशणाक बसपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. आरडी एक्सपो खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार. ती आमची इन्क्वायरी कमिटीची नांवां नासतलें. एक आमी डेअरीची मेंबर आनी को ओनर म्हणून आमी सगळे फार्मर्सां घेवन हे एजिटेशन आसतलें. हे एजिटेशनाक आमची सगळ्याक एक सांगणी आसा, कारण आमी सगळ्या मनान पावचे ना फार्मर्सां म्हऱ्यान की सगळे फार्मर्सांक एक कळकळीची विनंती आसा. म्हणटरीत ह्यो सगळ्याची इन्क्वायरी वेवस्थीत रितीन करून आरसीएसान आमच्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक एक न्याय वेवस्थीत रितीन दिवचो. एक आमची सगळ्यांची आशेची किरण आमचो आरसीएस आसा. म्हणटा आमकां तेजे कडच्यान योग्य तो न्याय मेळटलो म्हणून आशा धरता आमी. आनी दोन हातून एक दोन गोष्टी उरल्यात आनी हें उपोशण आसता तें आमरण उपोशण, हे साखळी उपोशण जावं आनी कसलें सकाळचे बद्दल सांजचे केलें तशें ना. जो पर्यंत आमची डिमांड पास जायना तो पर्यंत आमी थंयचे उठचे ना. उपोशण हाजे खातीर 2.5 रुपया दिवचे म्हणून 2.5 रुपया 5 पॉयंट आसा आनी 5 पॉयंट आसा. एक 2.5 रुपया दिवपाचो, एक खावडीची क्वॉलिटी इम्प्रूव करपाची, थर्ड आमकां दर फरक दिवचो. चौथी आमी स्वता पळय जे एन्क्वायरी स्टार्ट केल्ली तातूंत भितर आमकां कांय डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे जे आमी प्रेसा मुखार हाडिल्ले आसात. तर ती ताणें अर्दवट दवरल्या, अभियानसान दवरल्या. तर ती एन्क्वायरी करपाक दिवची. आनी 6 पॉयंट आसा ती आमकां न्यूट्रिशन कमिटी जाय. कारण कितें आसा, फाल्यां समज 2.5 रुपया खावडीचेर देंवयले जाल्यार ताची क्वॉलिटी देंवपाक जायना खावडीची. ह्या खातीर आमकां एक न्यूट्रिशन कमिटी जाय.